पास्काचे चवथे सातोळे सोमार. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून म्हटलें, हांव तुमकां सत सांगता, जो मेंढऱ्याच्या गोट्यान दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सरता तो चोर आनी नागवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढऱ्यांचो गवळी. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढरांक भायर व्हरतच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढरां ताचो ताळो वळखता देखून ताचे फाटल्यान वेतात. परक्या फाटल्यान ती वचनात, पूण ताची सरशिल्लीं ती पळून वेतात, कित्याक परक्याचो ताळो ती वळखनात. जेजून तांकां ही वपार सांगली, पूण ते तो तांकां म्हणटालो ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनीक एक फावट तांकां म्हटलें, हांव तुमकां सत सांगता, हांव मेंढऱ्याचें दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागवणे, पूण मेंढरांनी ताका लेखूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जर कोण भितर सरत ताचें तारण जातलें आनी जो भायर भितर सरतलो ताका चोरो मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर, ते तांकां सुभापणान मेळचे खातीर हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज संवसार आमकां दाखयता ती दिशा सारकी काय? बरें आनी वायटा मदें बरें तें वेंचून काडूंक जेजू सारक्या बऱ्या गवळ्याची आमकां गरज. जेजू आमकां जिवीत दितलें दार. त्या दारान भितर सरतना आमकां संपूर्ण जिवीत फावो जाता. जेजू बऱ्या गवळ्याचो पाटलाव करूंक आनी जिविताची दिशा धरूंक, बरें तें वेंचून काडूंक जेजूची वळख आमी घेवया आनी जेजू फाटल्यान वचुया. आमेन.